नमस्कार, हांव सुचिता नार्वेकर. नमस्कार, हांव राजदीप नाईक. वो व्हिडिओ करपा फाटलें कारण म्हणजे नवी एज्युकेशन पॉलिसी आयल्या आणि म्हज्या भुरग्याच्या शिक्षणाच्या बाबतींत हांव सामकें सिरियस आसा. ते आतां 5 वर्साचें आसा. पयलीं ताका हांवें मुक्तांगण म्हणून हांगा एक प्ले स्कूल आसा, अंगणवाडी आसा, थंय घातिल्लें आणि ताच्या उपरांत अंदू म्हाका अशें दिसलें की आमी सरकारी प्राथमीक शाळेंत घालुया, म्हणजे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान घालुया म्हणून. कारण खुबशा पेरंट्सांचें अशें आसता की प्रायवेटान गेलो जाल्यार भुरगो बरो शिकतलो, पूण आमकां म्हणजे जायते जाण सक्सेसफूल जाल्यात हे आमी पळयल्या आणि आमकांय दिसलें की आमी एक बरें एग्जाम्पल सेट करपाक जाता की सरकारी प्राथमीक शाळेंतूय वचून भुरगो बऱ्या तरेन शिकता आणि सरकारी प्राथमीक शाळा ह्यो बंद पडपाक लागल्या त्यो टिकोवप ही बी ती सांबाळप ही बी आमची एक नागरीक म्हणून जबाबदारी आसा. हांवें ताका शाळेंत घातलें, ते प्री प्रायमरीन आसा, म्हणजे अजुनी फर्स्टाक पावना. आणि सहज एक जागरूक पेरंट म्हणून जे प्रत्येकान करचें, हांवें एक काल विजीट दिवपाची ठरयली स्कुलाक आणि वचून टिचर्सांक विचारलें की भुरग्यांक तुमी कितें शिकयतात, म्हणजे प्री प्रायमरी खातीर तुमचो सिलेबस कसो कितें आसा. सो टिचरीची जाप आयली की आमी शिकयता ताका. हांवें म्हणलें नक्की कितें शिकयता. ना, आमी तांकां क्राफ्ट शिकयता, ड्रॉइंग काडपाक शिकयता, आमी तशें शिकयता गो तांकां. पण म्हाज्या खातीर इतली जाप पुरो नाशिल्ली, कारण तज्ञ अशें म्हणटात की 3 ते 5 वर्सां भुरग्यांची ग्रास्पिंग पावर खूब हाय आसता, म्हणजे नव्यो नव्यो भाशा शिकतात ते. तुमकांय जायते जाणांक खबर आसतलें की भुरग्यांक ह्या वेळाचेर कितेंय सांगल्यार याद उरता. अशा वेळाचेर तांकां भरपूर कितें तरी नॉलेज दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय, ना की फक्त चित्रां काडपाक लावपाची. ना, होय प्रोसेस जायच, पूण तरी तांकां कितें शिकयता हें हांवें विचारपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार मागीर तिणें सांगलें की आमकां तसो अजुनी सारको सिलेबस येवना. नवी शिक्षण पद्दत बदलल्या म्हणून सरकार प्रचार करता खरो, पूण जी फावंडेशन घट करपाक जाय, म्हणजे 3 वर्सां फावंडेशनल 1, फावंडेशनल 2, फावंडेशनल 3, म्हणजे म्हजे भुरगे फावंडेशनल 3 आसा. पूण ह्या वेळाचेर तांची बुन्याद फावंडेशन घट करपाच्या वेळाचेर अजुनी तांकां सिलेबसूच सारको खबर ना आसत जाल्यार ट्रेनिंग दिलें. फक्त ट्रेनिंग. आणि त्यान भायर आनीक एक शॉकिंग गजाल आयकपाक आयली, जी एप्रेंटीस म्हणून फाटल्या दिसांनी पळय घेतिल्ली, ती भुरगीं तांकां टीचर म्हणून आसात. आतां ती टीचर आसा म्हणून चूक न्ही ती वचपाची. आतां ती फुडल्या म्हयन्याक जर वतली अशी जाली जाल्यार ताच्या उपरांत भुरग्यांक शिकोवपाक कोण येतलो. म्हणजे इतलो डळमळीत वेपार चल्ला काय भुरग्यांच्या शिक्षणाच्या बाबतींत. तुमी इतले म्हणजे लायटली घेतात आणि वयल्यान तुमी सांगतात की आमी सगळें इम्प्लिमेंट करून मेकळे जाल्यात म्हणून. म्हाका दिसता ही गजाल पचोवन घेवपाची ना. आणि नवी शिक्षण पद्दत ज्या वेळाचेर आयली, म्हाका दिसलें म्हज्या भुरग्या खातीर हांवें ती शिकून घेवची म्हणून. ती एज अ पेरंट म्हणून हांवें ती शिकून घेतली आणि ज्या वेळाचेर म्हाका दिसलें की खरेंच ती बरी आसा म्हणून हांवें ताचें नाटक बरयल्लें काणी नव्या युगाची 2 वर्सां पयलीं, म्हणजे 23 खुबश्या जाणांनी तें पळयलाय आसतलें. परत एक फावट हें नाटक घेवन आयलें, कारण अजुनी जायत्यो गजाली जाग्यार पडिल्ल्यो नात हाचो जेन्ना अंदाज आमकां आयलो त्या वेळाचेर ती परत एक फावट ही पॉलिसी कशी आसा आणि ती कशा तरेन इम्प्लिमेंट जावपाक जाय हाचेर एक उजवाड घालपाक खातीर परत हें नाटक घेवन आयलां. पूण 2023 ज्या वेळाचेर आमी नाटक घेवन आयिल्ले, सरकाराचेंच नाटक, सरकाराचोच प्रचार करपाक सोदताली, पूण त्या वेळाचेर सरकारा कडच्यान आमकांय बी खूब निरशेवणेची गजाल घडिल्ली आणि जी राजदीप तुवें ह्या वेळाचेर मुद्दम ती सांगची. 20 जानेवारी 2023 ह्या दिसा एक शॉकिंग न्यूज दिली, कारण सुजीन सांगलां तशें की आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचेर नवी 36 वर्सां उपरांत जी पॉलिसी बदलता ती लोकां मेरेन पावची. खरीच बरी आसा ती, पूण ती लोकांक समजना. आनी खूब फावटी सरकाराचें अशें जाता की सरकार खुबश्यो पॉलिसीज स्किमी इम्प्लिमेंट करपाक सोदता, पूण लोकांक खबर नाशिल्ल्यान लोक मागीर विरोध करता. आनी हीच परिस्थिती गोंयांत जाल्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपा संबंदान. पूण ती लोकांक कळची म्हणून आमी सुंदर नाटक बरयलां जें विनोदी आसा, कारण लोक भाशणां आयकोवच्या परस किंवा कितें वाचच्या परस लोक वता आनी नाटक पळयता, नाटकांतल्यान कितें आसा पळय तें घेता आनी ताजेर विचार करपाक लागता. अशेंच तरेचें नाटक आमी त्या वर्सा डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशनाक आमी मेळ्ळे, सीएमाक मेळ्ळे. सीएमाक स्क्रिप्ट आवडली, नाटक आवडलें. ताणें इन्फॉर्मेशनाक सांगलें इन्फॉर्मेशनाच्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी, स्क्रिप्ट स्क्रुटिनायज जाली, नाटक पयलें हें सगळें करून डिपार्टमेंटान आमकां गोंयभर प्रयोग करपा खातीर परमिशन दिलें 12 प्रयोगाचें. पूण सडनली हांवें एक वेगळो विशय तो म्हादयचेर व्हिडिओ केलो म्हणून म्हजे सगळे शो होल्डार दवरले. आनी रिजन कितें, ओमकार नागवेकर नांवाच्या एका मनशान फक्त ईमेल केल्ली, तातूंत हें म्हटलेलें दी कंटेंट ऑफ अबव मेन्शन प्ले मे नॉट एप्रोप्रिएट अँड सिन्स इट इज गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड परफॉर्मन्स इट शूड नॉट गो अहेड. हें म्हटलां एका शब्दाचेर हें होल्ड करून दवरलें तें आतां मेरेन.
सो आतां हो व्हिडिओ इतल्याच खातीर करता, तेन्ना आमकां कला अकादमी मेळनाशिल्ली, हें नाटक चालू आशिल्लें तेन्ना. आतां आमकां कला अकादमी ओपन मेळ्ळ्या आनी कला अकादमीन हो एक शो करपाक सोदता, पयलो आनी निमणो इतल्याच खातीर की आतां म्हाका दिसता कला अकादमी परती रिपेराक वता, परते पणजेन शो जातल्याचें दिसना. आनी पणजेन शो जाल्ल्या कारणान तुमी जे अधिकारी आसा, डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आसा किंवा गव्हर्मेंटाचे कोण लोक आसा, मुजरत येवन पळया आमच्या नाटकान कंटेंट आसा तो गव्हर्मेंटाची पॉलिसी लोकां मेरेन पावोवपाचो सुंदर आसा काय ना हें पळोवपाक जाय. त्या खातीर हो व्हिडिओ केला. तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार म्हजे सगळे RTI मागून जे कितें फॉर्मेटी आशिल्ल्यो त्यो हांव स्कॅन करून सगळे धाडटा. तुमकां जाय जाल्यार तुमचो नंबर दिता सकयल, मुजरत म्हाका वॉट्सॅपाचेर मॅसेज करा किंवा कॉल करा. पूण उपकार करून मागता, सरकाराची पॉलिसी 36 वर्सां उपरांत खरीच बरी येता, पूण ती लोकां मेरेन पावपाक जाय. आमी पालक म्हणून किंवा कलाकार म्हणून एक प्रयत्न करता, तो प्रयत्न जर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार 26 तारखेक मुजरत हांव इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजे कडेन विनंती करता, त्या ओमकार नागवेकाराक किंवा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक मुजरत 26 तारखेक पणजेच्या कला अकादमीन 7:30 वरांचेर धाडचें. जाय जाल्यार हांव टिकेटी तुमकां फ्री दिता. येवचें, नाटक पळोवचें आनी मागीर ठरोवचें खंयी राजकारणां करात, पूण उपकार करून शिक्षणा कडेन राजकारणां करूं नाका. हो विशय तुमच्या मेरेन पावोवपा खातीर आमी हो यत्न सारकें. कारण हो ओमकार नागवेकार एका मेलीचेर जर तुमी इतले सिरियस घेता आसत जाल्यार आतां ह्या वेळाचेर आमकांय सिरियस घेवन तुमी नाटक पळोवपाक येयात. पूण परत एक फावट एकूच विनवणी आसा की 1986 जी पॉलिसी आयली ती बी बरी आशिल्ली, ती वेवस्थीत इम्प्लिमेंट जावूं नाशिल्ली. पूण ह्या वेळाचेरूय अशी फकाणां नाका भुरग्यांच्या फ्युचरा कडेन. कारण आयची भुरगीं हे फायचे आमचे फ्युचर बरें घडोवया. आनी ते जर बरें घडोवपाक जाय जाल्यार शिक्षण पद्दत आसा ती वेवस्थीत इम्प्लिमेंट करा, फक्त पेपराचेर इम्प्लिमेंट करूं नाकात. देव बरें करूं. धन्यवाद.